लक्ष दी जमिनी गेल्यात आमकां तुम्ही रस्त्यार हाडल्यात आमचे पोटा पाण्याची सोय ना सगळ्यात महत्वाचे जे यूथ जे फ्युचर जे आमचे पेडण्याचे जातले तांकां भायर करून दवरतात तुम्ही आमकां तुमकां आणि हेका लागून हांव म्हणटा पेडणेकरांनी जागे जावपाची गरज आसा। ह्या टायमार आमी जर लागीं रावना एक रावना न्ही आता कितें आसा आज उदय रावला उदय म्हणून एक राजकारण म्हणून न्ही एज अ पेडणेकर म्हणून आमी ताका सपोर्ट करणे गरज आसा। फाल्यां आनी कोणें रावलो ताका रावूंक जाय। सो म्हाका दिसता आमच्या सीएमान स्पेशली हेचेर लक्ष घालचें आनी पुनर्विचार करचो जेणे करून आमच्या पेडण्याच्या प्रत्येक खंय खरे त्रासलेले आहा त्या लोकांक फायदो जावचो म्हणून। राजन बाब एक क्वेश्चन आहा तुमकां तुम्ही लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेको दिल्ल्यात श्रीपाद भाऊ मेरेन हे तुम्ही पावयतल्यात प्रश्न बरो प्रश्न आसा। सी मी सध्या अजूनही तरी मोगो पक्षाचो आसा आणि सरकारात असल्यामुळे म्हाका त्यांच्या वांगडा रावणं साहजिकच असलेले। सो मी त्याच्या अपक्ष जाव मी कितें अजून राजीनामो दिवंक ना मोगोचो। जेन्ना मोगोचो मी जर राजीनामो दिलो असता तर मी कितें म्हाका स्वताचो विचार केलो असतो। सो मोगोच्या दृश्टीन मी श्रीपाद भाऊक सपोर्ट केलो आणि तो आमकां खरें म्हणजे रिस्पॉन्सय बरो पेडणेकारांनी दिलो। खरें म्हणजे बऱ्या मताधिक्यानी पेडणेकार येयले। खरें म्हणजे आयज हांव श्रीपाद भाऊकय परत सांगतलो वचून मुद्दाम ही जी परिस्थिती आसा आणि ताका फाटी हांवें ताका तशें कन्वे केला जी परिस्थिती इतली वर्सां जाली ती करची न्ही खंय तरी डेव्हलपमेंट जावंक जाय। इतल्या वर्सां तुम्ही जो आवाज करूंक ना तो आतां आवाज करून रियलिटीन करून तरी हाडात म्हणून सांगता। आणि ही सुद्धा गोष्ट हांव ताका मुद्दाम सांगतलो ही काळाची गरज आसा ना जाल्यार आमच्या पेडणेकाराचें अस्तित्व खंय तरी काबार जातलें म्हणून। भाऊ केन्ना हाडटले तुम्ही आता ह्या पिडीत शेतकऱ्यांक मेळपाक तो आता पण केन्ना प्रश्नय मांडिना भाऊ आणि हेंचे प्रश्नय सोडयना तुम्ही तांकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो निवडून। आता जो प्रश्न जो आसा तो हांव तेंच्या मेरेन पावयतलो आणि कितलो एकदम म्हणजे हालाकीचो आसा ह्यो तेंच्या नजरेक हाडून दितलो आणि डेफिनेटली हेचेर कितें तरी उपाय करपाचो प्रयत्न करतलो म्हज्या वाटेन। राजन बाब आंदोलन करच्या पेक्षा लोकांकूच तेजे कडेन व्हेल्ले बरें जाना जावचें ना। बघा कसं आणि ऍक्च्युअली आम्ही म्हणतो 10 जाण गेले म्हणून जायना। आयज उद्यान हेसर उलो मला खंय आख्खे गोंयचे लोक गेल्यात कितले बरेचशे लोक गेल्यात की तेंच्यांनी टायम काढून घेतलो। तर म्हाका दिसता एक आमदार किंवा सीएम किंवा एक MP जर पेडणेकारासाठी येयना जाल्यार व्हॅल्यू कितें आसा। शक्यतो जमता जाल्यार आमी पेडण्याच्या